बेकायदेशीर रेती उत्खनन चालूच आसा. 2021 म्हयन्यान ते प्रमाणा भायर गेलें, हाता भायर गेले परिस्थिती. आमोण्या खांडोळा पुला सकयलच 50 होडयो आशिल्ल्यो. इतलेंच न्हय तर बेतकी वळवय धरून जवळ 100 वयर होडयो हे रेती काडटात. हां, सो तुमी ही सगळी यंत्रणा तयार केली. म्हजे कडेन तर पिटिशन आसा, हेजे पळय कंटेम्प्ट पिटिशन, तातूंत भितर ट्रकाचे नंबर दिल्ले आसात. हां, अजाप दिसता म्हाका. पळय आतां GAO302343 2770 1069 7199 2867. हे सगळे तुम्ही ट्रकाचे इतले नंबर दिला. 0046 3477. फुडें आनी कितलेशे आहात 10-12 ट्रकाचे नंबर. सो ट्रकाचे नंबर तुम्ही दितात, खंय उत्खनन चाललं सांगतात, खंय व्हिडिओ तुम्ही फोटे काढून दितात, हातूंत तर व्हिडिओ तयार करून दिल्ले आसात. पण इतलो रिसर्च वर्क जावनूय एक्शन कित्याक जायना? दोळ्या मुखार हे सगळें चालू आसा. रेंव काडटा ती बोट्यो मेन रोडा, पब्लीक रोडा वयल्यान दिश्टी पडटात. रस्त्या वयल्यान जेन्ना रेती घेवन रेंव घेवन ट्रक वता, तें उदक फाटल्यान जें व्हांवता तें पयल्यार सगळ्यांक कळटा हे रेंव भरून ट्रक वता म्हणून. एकलो सुद्दां पुलीस कांयच एक्शन घेवपाक तयार ना. आनी आमी सकाळीं 4-4:30 उठून फोन केल्यार सुद्दां पुलीस जेन्ना रेंव काडपाचें काम जालें ताजे उपरांत तांची गाडी येता. सो हे भशेन कोस्टल पुलिसाच्यान केन्नाय खंयचे न्हंयेत वचून सगल्यो ह्यो ज्यो रेंव काडपाच्यो पनेलां आनी बोटी आसा त्यो हडप करपा जातात. व्हेरी इजी. न्हंयेत खंय वतले.